बंगळूर महामार्गाचेर मंड्या हांगा मोटार आणि लॉरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. गाडयेचें कंडिशन पळयल्यार आंगार कांटो उबो जाता. ह्या अपघातांत गोंयच्या दोगांक मरण आयलें. दोग किरकोळ जखमी. आल्तिनो पर्वरीचे रोज आनी डेरिक वाज ह्या दोगा सख्या भावांक आगताक मरण आयलें. तांचे वांगडा आशिल्ले नॅथल वाज आनी नील फारिया हे दोग जखमी जाल्यात. कर्नाटकातल्या बेंगलोर मैसूर या नॅशनल हायवेचेर चन्नपटना तालुक्यातल्या कोल्लूर हांगासर रात्री एक भयानक अपघात घडलो. बेंगलोर हांगासरल्यान मैसूरच्या दिशेन येवपी एका कारीन आपल्या समोर आशिल्ल्या कंटेनराक धडक दिल्ल्या कारणान हो अपघात घडला. आणि या अपघातात गोंयचे दोन बिझनेसमॅन ते दोघेही भाऊ आशिल्ले तेंचो जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येयल्ली आसा. अपघाताची ही घटना आसा ती चन्नपटना या पोलीस स्थानकात नोंद जाल्ली आसा आणि या पोलीस स्थानकाचे पोलीस आसात ते या प्रकरणाचो जो पुढील तपास आसा ते तपास करीत आसात. प्रोडक्टा खातीर दोन मोठे. बुधवारा राती काणकोणा हिट अँड रन, बायल जखमी. देवाबाग काणकोण हांगा एक गाडी आमी पळयता स्विफ्ट डिझायर उलटी पडलेली आसा रस्त्याच्या लेफ्ट सायडीच्यान. प्राथमीक म्हायती आमकां अशी मेळटा लोकल सोर्सा कडल्यान ती अशी की ही गाडी जे आगोंद आनी पावळ्या जंक्शन आसा ते दोन फॉरेनर चलोन वयताले तांकां ह्या गाडयेन उडयलें. आमकां हे लोकल्सान सांगलें आसा हे गाडयेन उडयलें आनी दोन लोकल्स जी आशिल्लीं फॉरेनर्स ती इंजर्ड जाल्ले आसा. एकली साम सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा आनी ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान नाका आतां मडगांव रिफर करता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक. आनी ही गाडी जी आसा अशी ह्या दिशेन येताली आनी उलटी दिशेन ह्या झाडाक धक्को मारून ही उलटी दिशेन पडलेली आसा परती. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.